सो आज सकाळी एक अराउंड 7:30 आमकां एक कॉल आयलो अननोन पर्सनाचो पुलीस स्टेशनाचेर की एक लेडी लाईंग आसा बिचाचेर म्हणून एट ओरेम बीच. सो अकॉर्डिंगली आमी स्पॉटार गेले उपरांत ड्युरींग इन्क्वायरी आमकां कळ्ळें की ती जी लेडी आसा जी लाईंग आशिल्ली ती डॅड जाला. आनी आमी इन्क्वायरी करीत आसतना आमकां कुशीकूच एक अराउंड ती डॅड बॉडी आशिल्ली तेज्या एक 15 मिनटाचेर आमकां मोबायल मेळ्ळो. आनी मोबायला वयल्यान जेन्ना आमी आयडेंटिफिकेशनाक सुरवात केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो मोबायल जावन आसा एक सुप्रिया दुबे म्हणून. आनी मोबायलाचे जे लेटस्ट कॉन्टॅक्ट्स आसा तेज्या वयल्यान आमी कॉन्टॅक्ट केलो तेज्या फॅमिली मेंबर्सांक. आनी ही जेन्ना इन्क्वायरी करीत आसतना आमकां कळ्ळें की संडे दीस ही सुप्रिया दुबे जी म्हणटा ती आपल्या फ्रेंड एक तिगेलो फ्रेंड विभू शर्मा म्हणून हो रावपी यूपीचो आनी ती दोगांय रावपी यूपीची. तो विभू शर्मा बरोबर ती संडे दीस सकाळीं पाळोल्यां आयिल्ली म्हणून. सो आमी जेन्ना ते विभू शर्माची इन्क्वायरी करपाक गेले तेन्ना आमकां तेजो मोबायलच स्विच ऑफ मेळ्ळो आनी ही वॉज मिसींग, त्या स्पॉटा वयलो मिसींग आशिल्लो. सो मागीर आमी जेन्ना बॉडी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडली आफ्टर इन्क्वेस्ट पंचनामाक. आनी मागीर अरावंड 1:30 to 1:45 आमकां डॅड बॉडी मेळ्ळी मेल पर्सनाची. इट वॉज इन द सी आनी ते लायफ गार्डांनी ती बॉडी भायर हाडली आनी ती बॉडी आयडेंटिफाय जाली. फर्दर आयडेंटिफाय जाली तर ती बॉडी जावन आसा जी लेडी आमकां पयली लेडी मेळिल्ली तिजो बॉयफ्रेंड विभू शर्माची ती बॉडी जावन आसा म्हणून. सो आमी ऑलरेडी आफ्टर फॉर्मेलिटीज पंचनामा केल्या उपरांत डॅड बॉडी ज्यो आसा दोनूय डॅड बॉडी आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत प्रिजर्वेशनाक धाडलेले आसा. फॅमिली मेंबर्स जे आसा त्या फॅमिली मेंबर्सांक दोगांकूय आमी कितें केलां ऑलरेडी दोनांच्या फॅमिली मेंबर्सांक इन्फॉर्म केलां आनी ते येवपाक भायर सरल्या. दे आर रिचींग टुमारो. नाव ते 10 सुमार पावतले आनी आफ्टर दॅट वील कंडक्ट पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो आमची इन्क्वायरी अजून चालू आसा. ह्या स्टेजीचेर आमी तुमकां एक कन्क्लुजन अशें कांय सांगपाक शकना बट वील कम टू द कन्क्लुजन आफ्टर द पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन. बट बोथ ही दोगांय बरोबर आशिल्ली आनी तेंच्या बरोबर कोण नाशिल्लो आनी दोगांय आमकां कितें मेळ्ळी तर दोगां डेड कंडिशनान आमकां एज ऑफ नाव मेळिल्ली आसा आनी इन्क्वायरी आमची चालू आसा. आज सकाळीं पावळेच्या दर्यावेळेचेर होवरे म्हणटा ज्या ह्या भागांत ह्या होवऱ्या हांगा सकाळ फुडें जवळ जवळ 7:30 वरांचेर एक चली भुरग्याची एक कूड सांपडली जी दर्यांतल्यान येयल्ली. लोकल्सांनी मागीर काणकोण पुलिसांक इन्फॉर्म केलें. काणकोण पुलिसांनी त्या संबंदी इन्क्वायरी केली. तेजो मोबायल ताका मेळ्ळो तेच्या फुड्यान. तेन्ना त्या मोबायला वयल्यान तेणी कांय इन्फॉर्मेशन काडलें. तांकां कळ्ळें मोबायलाचेर फोटो आशिल्ले रातीचे. तेजे बरोबर एक चेडो आशिल्लो. त्या चेड्याचो जेन्ना फोन लावपाक गेले तेन्ना फोन स्विच ऑफ मेळपाक लागलो. तेन्ना त्या दृश्टीन काणकोण पुलिसांनी तपास चालू केलो. नंतर जेन्ना तपासकार चालू आशिल्लो सुमार 1-1.5 वरांचेर सुमार एक फॉरेनर दर्या न्हांवपाक गेले. तिका त्या चेडे भुरग्याची कूड सांपडली पांयां लागलेली. लायफ गार्डाच्या मदतीन ती कूड भायर काडली. ती कूड भायर काडली आनी ही दोगूय जाण बरोबर येयल्लीं. आयतारा येयल्लीं. हें तपासांतल्यान हें जालें सिद्ध जालें. चलयेचें नांव जावन आसा सुप्रिया राजेश दुबे. वय आसा 26. ही उत्तर प्रदेशांतली. आनी चल्याचें नांव जावन आसा विभू शर्मा. वय 27. चली जी आसा ती बेंगलोर कामां आशिल्ली आनी चलो आसा तो मुंबय कामां आशिल्लो. आतां फाल्यां तेंची दोनी बॉडी आसा त्यो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. त्या उपरांत हितूंतलें नेमकें कितें जालां हें स्पश्ट जातलें. RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश करता.